फाटल्या 2 दिसां सावन सेगीतपणान कोसळपी पावसाक लागून गोंयभर न्हंयांक हुंवार आयला। न्हंयांनी धोक्याची पातळी हुपिल्ल्यान घरांकूय धोको उप्रासला। दुसरे कडेन नेटाच्या वाऱ्याक लागून जायते कडेन झाडां हुमटून पडिल्ल्याच्योय घडणुको घडल्यात। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून करंजोळ आनी कॅसल रॉका मजगती रेल्वे रुळाचेर दोंगराचे पालसन कोसळिल्ले। ताका लागून निजामुद्दीन एक्सप्रेस आनी हेर रेल्वे हुबळीच आडावन धरिल्ल्यो। Yesterday on 25th of July at about 6:45 p.m. we have witnessed a heavy landslide in the section between Castle Rock and Karanjol railway stations. This is part of Braganza Ghat of Hubli division of Southwestern Railway. Immediately, our senior officers and engineering team have left for the spot and they are supervising the restoration efforts. About 5 Hitachi earth movers and more than 100 gangmen and labor are working at the restoration site to remove the mud, debris and restore the track for early running of the trains. Some of the trains had to be diverted via Konkan Railway route through Madgaon. Some long distance trains, namely Hazrat Nizamuddin to Vasco Goa Superfast Express, had to be short terminated at Belgaum, and Vasco Jasidi and Yashwantpur Vasco Express had to be short terminated at Hubballi. In all such cases where the trains have been short terminated short of their destination, to help our passengers to reach the destination, we have arranged buses free of cost for their convenience, and passengers who are desirous of cancelling their reserve tickets, refund also has been initiated promptly. पावसाक लागून चिखलेच्या रस्त्यारूय झाड पडून रस्तो येरादारी खातीर आडखून पडिल्लो। फाटल्या 2 दिसांच्यान कोसळपी पावसाक लागून साखळीची वाळवंटी न्हंय लेगीत भरून व्हांवपाक लागल्या। जी वाळवंटी ही न्हंय आहा ती जी पातळी हे पयले पासून एक संततधारतीच आशिल्ली, पण आता ती मातशी चड वाडलेली आसा। तेन्ना भिवपाची गरज काय ना, पण आमचे जे पंप आहा ते एक बरी फॅसिलिटी आमकां गव्हर्मेंटान दिल्ली आहा, जेणे करून आमचे जे बाजार एरिया आहा ती पयलीं बुडटाली। अशें म्हणटाले की पयलीं साखळेकार बुडले मरे तुमी म्हणटाले, आतां अशें जालां की साखळे बुडना पण अख्खे गोंया बुडटा। जी आमची न्हंयची पातळी आहा ती आतां सद्या वयर आसा, पण जेन्ना अशें आमी गव्हर्मेंटान एक सांगलां ऑलरेडी, सीएम साहेबान आमकां सांगलां, पण तेज्या उपरांत आमी परत एक सांगता की जर तर ही न्हंय डिसिल्टिंग केली जाल्यार ही जी तुमकां पातळी दिसता तेज्याकूच सकयल आसतली आनी आमकां सामकीच भिवपाची गरज नासतली। वाळपय वेळूस न्हंयेन धोक्याची पातळी हुपल्या, ताका लागून आशीकुशीच्या गांवांक सादुरतायेचो इशारो दिला। हे अशेंच वर्सान वरस आमचे आतां 8 दीस जाले पाणी भरलेलें आसा, तेन्ना आमचें आतां घर बी बुडपाचें हे संभव आसा, तेन्ना वर्सान वरस पाणी हे भरून नाशाडी जाल्लेली आसा। आतां हे बुधवार मंगळवाराच्यान पाणी भरलेलें आसा, आयज बुधवार 8-9 दीस जाल्ले आसा, तेन्ना कितें करपाचें तें गव्हर्मेंटान पळोवपाचें। हांव शीतल गांवकर उलयतां। हे जेन्ना आमच्या हो वेसाचो पूल भरता, बनारा बांदल्या उपरांतूच ही झाडां बसून आमकां ह्या भाटाक लाखांनी लुकसाण जाता। जेन्ना उदक भरता न्ही तेन्ना आमचे पीक आसता पळय त्या पिकाक खूब धोका येता, आनी आमचे गव्हर्मेंटान देख बांदता पास जावन येयला 2015 सालां, पण अजून ही गव्हर्मेंटान कित्याक बांदूंक ना हें म्हाका रिजनूच कळना। उटंगराच्या पावसाक लागून होंडा पंचायत क्षेत्रांतल्या कांय वाठारांतूय हुंवार आयिल्ले। भुईपाल भेडशेवाडो हांगाचे पूल उदकापाना गेले। व्हाळाक मोठ्या प्रमाणात उदक आयिल्ल्यान 12 घरांनी उदक भरिल्ले। उदक आसा ते सकयल्यान वयतले व्हाळासून वयर येवचेनी ती सगळ्या पयला जाता की ही माती घातलेली ती व्हांवन वयता, ती धड आसा ती धडीची माती ती गेली आसा। ब्रिज आसा तो काडून दुसरो बांदचो, ती पायपां जी आसा ती लाकडां येता आनी ब्लॉक जाता परत परत। आतां भितर कितली लाकडां ती कळची नात, आमी काडून हे व्हडले नाड येता लोकांनी कितले सांगले तरी कळना की लाकडां जी व्हाळार तोडटा उडयतात। कालच्यान सेगीतपणान कोसळपी पावसाक लागून निमणे हणजुणे धरणय भरून व्हांवपाक लागला। घोंग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून चोरला घाटारूय दोंगराचे पालसन कोसळिल्ले, ताका लागून कांय वेळा खातीर येरादारी आडखून पडिल्ली। उपरांत जेसीबीन माती काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो। गोंयभरच्यान आमचे खबराकार।